राज्याच्या विधानसभा वेंचणुकेंत 7 आंध्रे मतदारसंघांतले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे विरेश बोरकार हाणें आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेराक हाका हारोवन येस मेळयलो। 7 आंध्रे मतदारसंघांत आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा वांगडा रामराव वाघ, रामराव काकोणकार, आंतोनी फर्नांदीस ह्या उमेदवारांक अपेस फावो जाला। ह्या मतदारसंघांतल्यान पक्षाचे मनोज परब आनी कार्यकर्ते आपल्या येसाचे खरे मानले आसलेले बोरकार हाणें स्पश्ट केले। आपल्याक ह्या येसाची 100% खात्री आसली अशें ताणें जेता उपरांत सांगलें।